चॅलेंज किंवा स्पेशल भुरग्यांक जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना आमी फंक्शनल एकाडेमिक्स म्हणजे जे डे टू डे लायफान यूज जाता त्योच गोश्टींचेर फोकस करता. आपल्या भुरग्याक कितें तरी प्रॉब्लेम आसा किंवा हे म्हाज्या दुसऱ्या भुरग्यां भाशेन ना, हे एज अ पेरंट एक्सेप्ट करप खूब डिफिकल्ट. पेरंट्सांक कावन्सील करप प्लस आमी नीड बेस्ड गोलूय काडटा म्हणजे फॅमिली लायक इनवॉल्वमेंटा खातीर आमी होम विजिट्सूय करतात. अजुनूय सिच्युएशन अशें आसा की ती एका डॉक्टरा कडल्यान दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन वता. ही चेन सादारण 8 वर्सां 9 वर्सां चालू उरता आनी फायनली मागीर ती लायक ना कांय जायना न्ही म्हणून स्पेशल स्कुलान घालता. जो एक कायम विश्वास आसा की तुमी जर बऱ्या मनान एखादी गोश्ट करता देव तुमकां खंयच्या ना खंयच्या मार्गांतल्यान सपोर्ट करतात. आनी नमस्कार. प्रुडंटाच्या शक्ती या विशेष कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज आमी फुडारलेली आसा, 21st सेंच्युरीन आसा, आमचे विचार प्रगत आसा अशें आमी म्हणटा. पण आमच्या समाजान अशी काही क्षेत्रां आसा ती आयजूय दुर्लक्षीत आसा. तातूंतलेंच एक क्षेत्र म्हटल्यार दिव्यांग भुरग्यांचें क्षेत्र. ही भुरगीं आयजूय खंय तरी दुर्लक्षीत आसलेली आमी पळयतात. पण आमची आयची अस्तुरी गेली 20 वर्सां ह्या भुरग्यांक वयर काडपा खातीर तांच्या प्रोग्रेसा खातीर झडटा. तिच्या ह्याच कार्या खातीर तिका हालींच नवचारी शिक्षा रत्न हो पुरस्कार फावो जाला. तर आमच्या आयच्या अस्तुरीचें नक्की कार्य कितें, ती कितें करता, तिचो वावर ह्या सगळ्या विशयी आमी तिच्याच कडल्यान जाणून घेवयात. आयज आमी मेळपाक आयल्या मंजिरी जोग ह्या अस्तुरेक. नमस्कार मंजिरी. शक्ती या प्रुडंटाच्या विशेष कार्यावळीन तुमकां येवकार. नमस्कार. ह्या कार्यावळीक सुरवात करतना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे खूप खूप अभिनंदन. प्रुडंटा कडल्यान तुमकां खूप शुभेच्छा बिकॉज तुमकां नवचारी शिक्षा रत्न हो राष्ट्रीय स्तरा वयलो पुरस्कार फावो जाला. सो ह्या चर्चेक सुरवात करतना पयलो प्रश्न निश्चितच म्हाका जाणून घेवपाक आवडटले ह्या पुरस्कारा विशयी. कित्या खातीर हो पुरस्कार दिता, खंयची संस्था ही, महत्व कितें ह्या पुरस्काराचें? ओके. सो सगळ्यान पयलीं धन्यवाद. तुमी मुद्दाम ह्या पुरस्काराक म्हाका मेळ्ळा ह्याचो दखल घेवन आयज तुमी म्हाजो इंटरव्यू घेवपाक हांगासर येयल्ली आसा. सो थँक्यू वेरी मच प्रुडंट TV. ह्या पुरस्कारा बद्दल सांगपाचें म्हणजे बऱ्योच टिचर्स अश्यो आसता वेगवेगळ्या फिल्डान काम करता ज्यो इनोवेटिव्ह आयडिया किंवा एक्टिविटीज इम्प्लिमेंट करता. पण काही टिचर्स आसा ज्यो स्पेशली एवॉर्डा खातीर नॉमिनेशन्स करना किंवा ते आपलें काम करत आसता. कोण तांकां मोटिवेट करूं अगर ना करूं सेल्फ मोटिवेट जावन ते भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करत आसता. फाटल्या म्हयन्यान महादेव शिंदे सर म्हणून आसा गुजराती समाजान स्पेशल एज्युकेटर सिनियर टीचर ते, तेंचो म्हाका फोन येयलो की मंजिरी छत्तीसगडांतली एक संस्था आसा जेका तुज्या कामा विशयी माहिती घेवपाक ते तुका फोन करतले. सो आय थॉट की ओके फोन करतले न्ही सो दिवया माहिती. आनी वन फायन डे तेंचो फोन येयलो आनी तेंच्यांनी म्हाका बेजीक विचारलें कितकी वर्सां काम करता, कशें कितें एक्टिविटीज घेता. आनी लायक फोन दवरल्या उपरांत सरान म्हाका सांगलें की तुजें नांव आमी नॉमिनेट केलां एवॉर्डा खातीर. तरी म्हाका विश्वास बसनासलो की लायक अरे येदे व्हडले राष्ट्रीय पुरस्कार आसा तो नवचारी शिक्षा संस्था आसा छत्तीसगडांतली. आनी एक 15 दिसां पयलीं तेंचें लेटर येयलें की यू आर बीन नॉमिनेटेड फॉर दीस एवॉर्ड आनी सिलेक्ट जाला म्हणून. खूब आनंद जालो. पूण तरी हांव रावलें पळोवया म्हटलें कशें कितें आसता तें. आनी पयर फाटल्या सॅटर्डे म्हाका ट्रॉफी आनी तेंचो मोमेंटो येयलो. सो खूब बरें दिसलें. बेजिकली ही जी संस्था आसा जे इनोवेशन्स ज्या खातीर म्हाका हो एवॉर्ड मेळ्ळा तितून स्पेशली हांव विभाचो उल्लेख करपाक सोदतां की विभा आमचे एक स्टुडंट विभा अजीत काणेकर जेका 2012 सालान बालश्री एवॉर्ड मेळ्ळो. ऑफकोर्स जें कितें स्पेशल एज्युकेशन फिल्डान जें कितें हांवें केलां तें इट्स नॉट म्हाजो सिंगल हांवें इनिशिएटीव घेतलेले आसा किंवा एफर्ट्स घेतलेले आसा बट इट इज अ टीम वर्क. मॅनेजमेंट स्कूल मॅनेजमेंट पेरंट्स स्टाफ सगळ्यांची तितून इनवॉल्वमेंट आसा. आनी एक लीड घेवपी कोण तरी जाय आसता तें काम हांवें केल्लें आसा. सो विभाग 2012 सालान बालश्री एवॉर्ड मेळ्ळो आनी वीच वॉज अ ग्रेटस्ट अचिवमेंट आमच्या स्कुला खातीर. कारण गोव्यांतल्यान स्पेशल फिल्डान अशें केन्नाच जावं नासलें. आनी विभा हे पयले भुरगे आसा दिव्यांग किंवा स्पेशल इंटेलॅक्च्युअली चॅलेंज भुरगे जेका परफॉर्मिंग आर्ट्स कॅटेगरीन बालश्री एवॉर्ड मेळ्ळलो आसा. आनी तो बी दिल्ली मेळ्ळलो ताका.
दुसरी गोष्ट जी एक युनीक हांवें काम केलें अशें म्हणटालें की गेल्या फेब्रुवारीन हांवें विचार केलो की एक भुरग्यांचे जे टॅलंट्स आसता मे बी डान्स आसूं म्युजीक आसूं ते स्कुला पुरती मर्यादीत उरता. एक कॉम्पिटिशन आसा तितून भाग घेतलो, प्रायज मेळ्ळें, तो विशय थंयच उरता. पालक पळयता, टिचर्स पळयता, एप्रिशिएट करता, विशय सोंपलो. पूण ह्या भुरग्यांचे टॅलंट जे आसा ते लोकां पर्यंत पावचे, तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचो, सिंपती नाका पूण एक मानाचो प्लॅटफॉर्म मेळचो, ह्या खातीर कितें तरी करचें हें म्हाका 5-6 वर्सां मनान आसलें. आनी गेल्या वर्सा हांवें उडान हो ग्रूप फॉर्म केला. हितून आमच्या स्कुलाची 3 भुरगीं आसा आनी हांव अशीं 4 जाणां आमी कारोके ट्रॅकाचेर प्रोग्राम करता. सांगपाक खूब बरें दिसता की जेन्ना हांवें फेसबुकाचेर पोस्ट घातलो की हांव एक उडान ग्रूप करता, खूब वेल विशर्सांचो सपोर्ट मेळ्ळो की येस मंजिरी गो अहेड, आमी तुज्या वांगडा आसा. आनी आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की आमी जवळ जवळ 13 प्रोग्राम केल्ले आसा आनी लोकांचो खूब बरो सपोर्ट आनी रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी मे बी स्पेशल ऑलिंपिक्स आसा तितूनूय हांव 2-3 फावटी कोच म्हणून गेल्लें आसा. ह्या सगळ्या गोश्टींचो विचार करून हो एवॉर्ड दिल्लो आसा. खूब बरें दिसलें तुमचें कार्य आयकून. पण एक खंय तरी म्हाका प्रश्न पडला की आजूय आमी जशें हांवें सुरवातीकूच म्हळां की आयज आमी खूब प्रोग्रेस केला आमच्या सोसायटीन, फुडें पावला, प्रत्येक गोश्टीन आमी प्रोग्रेस करता. वी आर इन 21st सेंचुरी अशें आमी पावलाचेर म्हणटा. पण आतां जशें उलयतना आमी पळयलें की ही विशेश भुरगीं आसा, दिव्यांग भुरगीं आसा, तांच्या विशीं आजुनूय खंय तरी समाजान जाय तितली जागृकता ना. मागीर खंय तरी पळोवपाक गेल्यार आवय बापायचे एक भुरगे आसा ते दिव्यांग आसा, पण आवय बापूयच एक्सेप्ट करपाक रेडी नासता की आपले भुरगे बाबा दिव्यांग आसा. आनी खंय तरी ताकाच लागून त्या भुरग्याचें नुकसान जाता, विशेष स्कुल्स मेरेन ते पावना, मागीर खंय तरी तेची ग्रोथ आसा ती लेट स्टार्ट जाता. हो जालो एक पार्ट. तुमी 20 वर्सां जालीं ह्या क्षेत्रान काम करता. आयची ही परिस्थिती 20 वर्सां पयलीं कंपेर करपाची जाल्यार निश्चितच तितली जागृकता आसची ना. तेन्ना खंय तरी ह्या कॉन्सेप्ट विशयी गोंयान स्टार्ट जाल्लो, तेन्ना तुमी खंय तरी एंटर केले ह्या फिल्डान. सो तुमी ह्या क्षेत्रा कडेन वळपाचें कारण कितें निमित्त जालें आनी तुमी ह्या क्षेत्रान येवन पावली? ओके, बरो प्रश्न विचारलो तुम्ही. जेन्ना 12वी सायन्स हांवें आन्सर केली तेन्ना मनान विचार आसलो की कितें तरी समाजाक उपयोगी अशें करचें. ऑफकोर्स सोर्स ऑफ इनकमूय जाय, कित्याक मिडल क्लास फॅमिलींत हांव बिलोंग करता आनी कितें तरी एक उत्पन्नाचें साधनूय जाय. पूण त्याच बरोबर म्हाज्या ज्ञानाचो किंवा म्हाज्या जें हांव काम करतलें तेचो सोसायटीक उपयोग जावचो असो मनान खूब विचार आसलो. आनी लायक आतां भशेन ना की केजीक भुरगीं आसा तेन्नाच लायक पेरेंट्स डिसायड करता म्हाजो चलो इंजिनियर जातलो काय डॉक्टर जातलो. तितकी अवेरनेस त्या टायमार नासली म्हाज्या टायमार. सो रिजल्टाची वाट पळयताली. अचानक पेपराचेर एक दीस हांवें बातमी वाचली की डिप्लोमा इन स्पेशल एज्युकेशन हो कोर्स लोकविश्वास प्रतिश्ठान हांगा सुरू जाता. सो मनान एक उत्सुकता येयली म्हण हांवें ती न्यूज वाचली. मागीर दॅट टायम वाचलें की स्पेशल स्कूल आसा गोव्यान आनी टिचर्स अवेलेबल ना. महाराष्ट्रा पुण्यांतल्यान टिचर्स हाडचे पडटा आनी बिकॉज ऑफ दॅट इनिशिएटीव घेतला लोकविश्वासान की हो डिप्लोमा स्टार्ट करपाचो. सो मनान एक उत्सुकता निर्माण जाली की समथींग डिफरंट आनी कितें तरी हांव करूं शकता काय अशें म्हणून हांवें बाबा कडेन हो विचार मांडलो. बाबा म्हणपालें तुका करपाचें आसा न्ही, चल आमी चवकशी करून येवया. सो खरेंच क्रेडीट बाबाक दिता हांव. आमी लोकविश्वासान गेली, थंय चवकशी केली. थंयचे जे कॉर्डिनेटर आसल्यो स्मिता साई मॅडम, तेंच्यांनी सांगलें की बरें दिसलें आमकां, तूं फर्स्ट स्टुडंट म्हणपा लागले, एन्क्वायरी करपाक येयल्या. आमी पोस्ट घालून पेपराचेर जवळ जवळ 15-20 दीस वाट पळयता, कोणाच कडल्यान कांय रिप्लाय येवना. आनी वी आर व्हेरी हॅपी. आमकां बरें दिसलें की एटलिस्ट कोण तरी आमच्या कडेन येयलो म्हायती घेवपाक. मागीर तेंच्यांनी म्हाका स्कूल दाखयलें. स्कुलांतलीं भुरगीं कशीं कितें आसता, स्पेशली चॅलेंज म्हणजे इंटलेक्च्युअली चॅलेंज जी भुरगीं आसता तेंच्या कडेन काम करतना कितें चॅलेंजीस जाता हें सगळें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें. आनी परत एकदां विचारलें की बरें आसा तूं चवकशी करपाक येयला, पूण पळय विचार कर कशें कितें तें. नॉट इजी जॉब आनी लायक यू हॅव टू बी इमोशनली आनी फिजिकली स्ट्रॉंग तेंच्या वांगडा काम करतना. आनी हे सगळी चवकशी करून येतना हांव आनी बाबा वाटेन उलयतालीं. बाबा म्हाका म्हणपा लागले तुका कितें दिसता, जमतलें तुका? हांवें म्हटलें बाबा येस, म्हाका करपाचो आसा हो कोर्स आनी लायक म्हाजें डिसिजन जालें फायनल की आय वील बी डुईंग दीस कोर्स. सो बाबान सांगलें की ओके तूं आनी फाटीं फुडें कांय चिंतनाका, आमचो फूल सपोर्ट आसा. बाकी जें कितें फायनान्शियल अरेंजमेंट्स करपाची ती आपली जबाबदारी. तूं कोर्साक एडमिशन घे. जेन्ना आमच्या फॅमिलीन किंवा वेलविशर्सां मदीं न्यूज पावली, फॉरगेट अबाउट स्टुडंट्स,
हांवें जेन्ना हो डिप्लोमा करपाक एडमिशन घेतला अशें जेन्ना कळ्ळें की तेन्ना खरेंच 20 वर्सां पयलींचो काळ हो आनी वाळपय सारके सत्तरी रिमोट एरिया म्हणजे जांकां खूब अवेरनेसान कमी आसा तशी त्या टायमार बाबाक आईक म्हणपा लागली की कित्याक तुमी त्या कोर्सान घालतात तेका, ते डिप्रेशनान बी वचूं शकता, त्या भुरग्यां वांगडा दीस रात काम करतले, कित्याक तेका घालतात, दुसरें BEd करपाक लाया तेका, नॉर्मल भुरग्यांक शिकोवनी. त्या टायमार बाबान म्हटलें की पळया तेच्या मनान हो विचार येयलो की ह्या विशेश भुरग्यां खातीर, दिव्यांग भुरग्यां खातीर कितें तरी करचें. आनी खरीच बरी गजाल आसा, आपल्याक खूब कौतूक दिसता आपल्या चेडवाचें की तेणी हो विचार केला. बऱ्या भुरग्यांक सगळींच जाणां शिकयतलीं, ह्या भुरग्यांचो कोणी तरी विचार करचो म्हणून निदान लोकविश्वास ह्या संस्थेन कोर्स चालू केला. सो एक पावल म्हाज्या बायन जर घातलें जाल्यार हांव तेका सपोर्टूच करतलो. आनी तेणी जेन्ना विचार केला ते योग्य विचार करूनच डिसिजन घेतलें. सो हांगासल्यान म्हजो प्रवास सुरू जालो की जेन्ना हांवें कोर्स करपाचें मनान येयलें म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी आतां पर्यंत सुद्दां हांव म्हणटा की हे जे एवॉर्ड्स मेळटा किंवा क्रिएटीव एक्टिविटी करता हितून म्हाज्या फॅमिलीचो खूब म्हाका सपोर्ट मेळटा. पेरंट्स आसा, म्हाजी भयण भाव आसा, मिस्टर आसा दत्तप्रसाद जोग, बाबू आसा म्हाजो, खूब सपोर्ट मेळटा. कित्याक आवट ऑफ द वे वचून करप, आपलो संवसार भुरगीं सांबाळून करप, तेंचे एक्टिविटीज मॅनेज करप नॉट सो इजी, बट घरांतल्यान खूब बरो सपोर्ट आसता. आनी खंयच्याय कामांक स्कुलाच्या आसूं ह्या भुरग्यांच्या कामांक केन्नाच फाटी येयना. सो खूब बरें दिसता. आता आमी सदांच उलयतना आयकता म्हणजे आतां स्पेशल स्कूल्स, विशेष शाळा हे आयकता आमी. आतां आयकपाक येवपाक लागला रिसोर्स रूम्स जाता स्कुलांनी. पण एक्झॅक्टली अजुनूय समाजान तशी माहिती ना किंवा जागरूकता ना की ह्या विशेष स्कुलांमध्ये कशा प्रकारचे शिक्षण दिता, कशे भुरग्यांक ट्रेन करता. सो एक्झॅक्टली एक थोडक्यान विशेष शाळा म्हणजे सांगपाची जाल्यार तुमी कितें सांगतले? ओके, जशें आपूण रेगुलर खूब व्हडलो फरक असो ना, बट डेफिनेटली आसा. कारण रेगुलर स्कुलान कशें आतां फक्त एकाडेमिक्स ह्या विशयाचेर चड भर दिलो वता. आमच्या स्कुलान किंवा जी स्पेशल स्कुल्स आसा ह्या स्कुलांनी फंक्शनल एकाडेमिक्स, आतां आमी पळयलां आसतलें आमी 12वी जायसर ग्रॅज्युएशन जायसर खूब कसले कसले थियरम शिकता, फॉर्मुला शिकता, पूण डे टू डे लायफान तेचो उपयोग खंय जाता. म्हाकाय केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, अरे आमी तकली फोडून ते फॉर्मुला पार्ट केले, आयज खंय तेचो, आयज मोबायलान कॅल्क्युलेशन केलें जालें, इट्स सिंपल. सो इंटॅलेक्च्युअली चॅलेंज किंवा स्पेशल भुरग्यांक जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना आमी फंक्शनल एकाडेमिक्स म्हणजे जे डे टू डे लायफान यूज जाता त्योच गोश्टींचेर फोकस करता. फॉर एग्जाम्पल आतां जर कॅल्क्युलेशन करपाचें आसा, पयशांचो हिशोब, तो बाजारान वयतलो भुरगो, एक दुदाची पिशवी घेतलो, कितके पयशे पडटले, मनी ट्रान्झॅक्शन, टायम कन्सेप्ट जो आयुश्यभर येवपाक जाय, मोबायल नंबर, आपलें नांव बरोवपाचें, पत्तो बरोवपाचो, फोन नंबर मे बी आपल्या पेरंट्सांचो खंय मिसप्लेस जालो कॉन्टॅक्ट करपाक जाय. आतां फोन आमी शिकयता तांकां ऑपरेट कशें करपाचें, कॉल कशें लावपाचे. मागीर फंक्शनल एकाडेमिक्स जाल्या उपरांत तितून आनी पब्लीक प्लेसीस जर आमी गेले, टॉयलेट कशें फायंड आवट करपाचें. काही भुरगीं इंडिपेंडंटली ट्रॅवलूय करूं शकता, तेंच्या एबिलिटी प्रमाणे आमी तांकां तेंय शिकयता. तुज्या गांवान वचपी बस खंयची, त्यो बसीस आयडेंटिफाय करप, तेंचे टायम नोट करप, बस स्टॉप खंयच्या बस स्टॉपार तुवें रावपाचें, तुज्या गांवान बस वता त्या मेळपाक जाय जाल्यार, किंवा पब्लीक प्लेसीस, झेरॉक्स, टेलिफोन बूथ, फार्मासी, ह्यो पोलीस स्टेशन, एम्ब्युलन्स, इमर्जन्सी जाली जाल्यार तुवें बाय चान्स खंय मिसप्लेस जालो, तुवें हेल्प मागपाक कोणा कडेन वचपाचें, ह्यो सगळ्या गोश्टींचे आमी तांकां फंक्शनल एकाडेमिक्सान आनी जे डे टू डे लायफान यूज जाता. ऑफकोर्स एज पर द एबिलिटी ऑफ द स्टुडंट, सगळ्याच भुरग्यांक सगळें जमता अशें ना, बट त्या भुरग्याची कॅपेसिटी बरी आसा, लर्निंग एबिलिटी आसा जाल्यार चडान चड ताका आमी एक्सपोजर दिता. तशेंच ह्या भुरग्यांक आमी सुपर मार्केटान व्हरता, वेगवेगळ्या मॉलांनी व्हरता, जेणे करून शेवटी कशें आसा, जरी आमी स्पेशल स्कूल म्हटलें, ही भुरगीं समाजाचो एक महत्वाचो भाग आसा आनी तांकां समाजानूच रावचें आसा. आमी स्कुलान तांकां फक्त बंदिस्त दवरलें म्हणून जायना. रेगुलर स्कुलान ह्यो गोश्टी जायना, बट आमी तांकां पर्पजली वेगवेगळ्या सुपर मार्केटान व्हरता, शॉपिंग करपाक शिकयता, भाजी मार्केटान व्हरता, जेणे करून आई बाबाक अशें जावपाक जाय की ओके म्हाजो भुरगो एटलीस्ट बाजारान वचून ह्यो वस्तू हाडूं शकता, इंडिपेंडंटली ट्रॅवल करूं शकता. हो जालो फंक्शनल एकाडेमिक्साचो भाग. तशेंच पर्सनल स्कील, आतां हांव कितें म्हणटा की जर आपली काळजी घेवपाक येना, भुरगो जेन्ना ल्हान आसा तो नॉर्मल आसूं स्पेशल आसूं, एक 2 वर्सां, 5 वर्सां, 7 वर्सां, 8 वर्सां पर्यंत मॅक्झिमम पेरंट्स त्याची
काळजी घेऊ शकता, पूण जे पर्सनल हायजिनाच्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो भुरग्यांक येवपाकूच जाय. सो फर्स्ट फोकस आमी एज अ स्पेशल स्कूल किंवा स्पेशल एज्युकेटर पर्सनल स्किलाचेर दिता, जितून टॉयलेटींग, कपडे घालप काडप, ब्रशींग आसप, न्हावप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी. तशेंच एडॉलसन्स एजीन जेन्ना पावता गर्ल्सांक आमी मेन्स्ट्रुअल हायजिनाचेरूय अवेरनेस दिता की आपली काळजी कशी घेवपाची. गूड टच, बॅड टच ह्या गोश्टी, पब्लीक प्रायवेट प्लेसीस, कोणाची हेल्प घेवं शकता. काही भुरगीं आयुश्यभर काही गोश्टींनी डिपेंडंट आसता, बट दॅट टायम ऑल्सो तुमी कोणा कडल्यान मदत घेवं शकता हे तांकां आमी ट्रेनिंग दिता. गर्ल चायल्ड आसत जाल्यार येस तूं फक्त तुज्या आई कडल्यान किंवा टिचरी कडल्यान मदत घेवं शकता. बॉय आसत जाल्यार तूं बाबा किंवा तुजो भाव यांच्या कडल्यान मदत घेवं शकता. ह्या गोश्टींची तांकां कल्पना दिता. तशेंच कम्युनिकेशन स्किल्स, कशें उलोवपाचें, भायर गेल्या उपरांत थँक्यू, सॉरी. आयज अशी परिस्थिती आसा, म्हाजो अनुभव, की आमी एक एकदां केन्नाय कॅज्युअली सॉरी म्हणपाक विसरता, पूण भुरगीं मातसो सुद्दां पाल टीचर सॉरी आं. आणि लायक हायजिनाची गोश्ट याद जाली म्हाका. एक अनुभव सांगता की आमी भुरग्यांक शिकयता स्कुलान हात धुवपाचे, टिफीन खावच्या पयलीं हँडवॉशान धुवपाचे. कोवीड टायमाचेर अशें जालें की भुरगीं घरा कडेन आसलीं आनी लायक एका पेरंटाचो फोन येयलो. तिच्या भुरग्यान वाज हाडला. म्हाका दिसलें कितें तरी सिरियस इशू जालो दिसता. म्हटलें कितें जालें? ना टिचर, येयल्ल्या फावट फक्त म्हणटा सांगता टिचर, टिचरीन सांगलां हात धुवपाचे. तुवें हात धुतले? खावच्या पयलीं हात धुव, खाल्ल्या उपरांत हात धुव. सो दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर. तांकां तुमी योग्य प्रकारे जर ट्रेनिंग दिलें ती सारकी याद दवरता. सो कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, भायर गेल्या उपरांत कशें रावपाचें. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी बर्थडे पार्टी म्हणा किंवा लग्नाक वता, थंय बुफे सिस्टम आसता, लायनीन उबें रावपाचें. घरा कडेन सेटअप वेगळो आसता, पूण हें सुद्दां आमी भुरग्यांक शिकयता. टर्न टेकींग, तुजो टर्न येयसर रावपाचें. सो ह्या गोश्टी खातीर आमी स्कुलानूय वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज करता. होम सायन्स, बेजीक भात करप, आमटी करप, स्नॅक्स करप, ह्योय गोश्टी तांकां शिकयता आमी स्कुलान, जेणे करून आई बाबा घरान ना किंवा खंय गेल्या जाल्यार एटलीस्ट बाबा बेजीक आयटम्स ती करून खावू शकता. आनी फुडें वचून जर त्या भुरग्याची लेवल बरी आसा जाल्यार एखादो स्टॉल घालून तो आपले पोटा पुरता उत्पन्नय घेवू शकता. सो ह्या गोश्टी आमी हेंचेर फोकस दिता. हे 18 वर्सां पर्यंत. एबाव 18 जी भुरगीं आसा तांकां आमी वोकेशनल ट्रेनिंग दिता, जितून स्पेसिफिकली सद्या राखी करप, आकाशदिवे करप, पणट्यो रंगोवपाच्यो. अगेन हांगासर भुरग्याच्या एबिलिटी प्रमाणे तेंचे कामाचें डिविजन जाता. आतां सगळींच भुरगीं आकाशदिवे करूं शकना किंवा गुलाब करूं शकना किंवा राख्यो करूं शकना. मागीर जी भुरगीं लोवर एबिलिटी आसा किंवा जेंचें फंक्शनींग लो आसा तांकां पॅकिंग करप, लेबलिंग लावप, ह्या सारक्या गोश्टींनी आमी इनवॉल्व करता. कांयच नाल्यार बाबा हे फिनिश प्रॉडक्ट आसा, हांगासल्यान ते दुसऱ्या जाग्यार व्हरून दवर, कावंट घे तेचो, त्या टिचरीक वचून मेसेज दी आमी रेडी केला ते दवर. ह्यो ल्हान ल्हान गोश्टी आसा, बट तांकां ते खूब बरें दिसता की येस म्हाका एक्सेप्टन्स आसा आनी हांव कितें तरी करता. हे तांकां खूब. आनी फुडें वचून काही भुरगीं आमची हायर एबिलिटी अशी आसा की जेंकां ट्रेनिंग दिवन ऑन जॉब प्लेसमेंटूय, म्हणजे आमी म्हणटा न्ही की ही स्पेशल भुरगीं ही कितें करतली, पूण वी हॅव सक्सेसफूल एग्जाम्पल्स. काही भुरगीं आमची ओपन एम्प्लॉयमेंटानूय कामांक वता. 1-2 भुरगीं आसा जी फॅक्टरीन कामांक, इको क्लिनिंगा अंडर काम करता आनी बरें दिसता. ऑफकोर्स खंयचीच गोश्ट सोंपी आसना, कित्याक लोकांचो एक व्यू आसता की लायक ही भुरगीं कितें करतली किंवा हांकां हँडल करप खूब डिफिकल्ट जातलें. बट तेचेरूय आमी मार्ग काडून आमच्या कडेन सक्सेसफूल स्टोरीज आसा की आमची एक 2-3 भुरगीं आयज ओपन एम्प्लॉयमेंटान काम करता. फर्स्ट ऑफ ऑल थंय वचून त्या कंपनी कडेन रॅपो बिल्टअप करप, आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंगा खातीर दवरपाक तांकां रिक्वेस्ट करप. मागीर आमचो एखादो टिचर वचून थंय तेंच्या वांगडा 3 म्हयने हें करता, ट्रेनिंग दिता त्या सेटअपान. कित्याक स्कुलांतले सेटअप वेगळो आसता, थंय सेटअप वेगळो आसता, भुरग्यांक एडजस्ट जावपाक प्रॉब्लेम जाता. सो पयलीं टिचर वचून थंय रॅपो बिल्टअप करून ताका कशें कितें काम आसता तें समजून सांगप. वेवस्थीत 3 म्हयने गेल्या उपरांत मागीर जर कंपनी कडल्यान येस येयलें जाल्यार त्या भुरग्याक थंय एब्जॉर्ब करता. पूण अश्योय सक्सेसफूल स्टोरी आसा. सो फ्रॉम पर्सनल स्किल्स लायक ओपन एम्प्लॉयमेंटा पर्यंत भुरगीं आमची वचूं शकता आनी तांकां योग्य मार्गदर्शन, प्रोत्साहनाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. तुम्ही आता जसे उलयतना सांगले एकेडेमिक एज्युकेशन प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग, पण आयज आमी अशें पळयता समाजान अशी परिस्थिती आसा की वोकेशनल अगेन्स्ट एकेडेमिक्स. तर एकेडेमिक्साचे जे पारडे आसा ते जड आसा किंवा आवय बापूय आसा तांकां अशें दिसता की किमान आपल्या भुरग्यान 10वी पास जावपाची किंवा 12वी जावपाची. सो खंय तरी एकेडेमिक्साक चड इम्पॉर्टन्स आसा. पण जी स्पेशल भुरगीं आसा
इन केस आता एक भुरगें आसा ते कुकिंगाक इंट्रस्ट आसा, सो तेचे ते स्कील भायर काडून ताका तें एज्युकेशन दिवन फुडें काडलें जाल्यार खंय तरी ते आपलें करियर करूं शकता की फुडें जावन आपले कमोवन आपण खावं शकता. पण अशें जातना दिसना, म्हणजे पेरंट्स आसा ती सहसा रेडी जायना. सो अशा टायमार पेरंट्सांची मेंटेलिटी चेंज करून तांकां सांगप किंवा तांकां बिलीव करून दिवप की हो एक वे आसा जातूंतल्यान तुजें भुरगें फुडें ग्रो करूं शकता, प्रोग्रेस करूं शकता. सो त्या दृश्टीन पेरंट्सांक कन्विन्स करप, त्या दृश्टीन तुमकां कितें डिफिकल्टीज वा आव्हानां तुमी फेस करता? येस, डेफिनेटली आव्हान म्हणजे आसता ते, कित्याक एज अ पेरंट आपल्या भुरग्याक कितें तरी प्रॉब्लेम आसा किंवा हे म्हाज्या दुसऱ्या भुरग्यां भाशेन ना, हे एज अ पेरंट एक्सेप्ट करप खूब डिफिकल्ट. एज अ प्रोफेशनल आमकां दिसता की ना, तेंच्यांनी रोखडें एक्सेप्ट करचें कारण फुडलो प्रोसेस जो आसा तो इजी जाता. बट दो तेंच्यांनी एडमिशन घेतला स्पेशल स्कुलान, खंय तरी मनान एक आसता की ना, म्हाजो भुरगो रोखडो ABCD बरयतलो, नांव बरयतलो, पाडे बरयतलो आनी रोखडोच हांव ताका दुसऱ्या स्कुलान घालतलो, मागीर तो 10वी जातलो, 12वी जातलो. हे एडमिशन घेताना तेंच्या तकलेन आसताच. एडमिशन घेतल्या उपरांतूय आनी जाता कितें, जेन्ना भुरगो आमच्या कडेन येता तो खूब लोवर एबिलिटी आसा किंवा ताका कांय स्किल्स येयना, आनी स्पेशल स्कुलान घातल्या बरोबर कित्याक 1-to-1 एटेन्शन मेळटा. तितून सांगपाचें म्हणजे एका क्लासीन 8 भुरगीं आनी एक टीचर आसता, आनी सिवियरली जी भुरगीं आसता तेंच्या वांगडा 4 भुरगीं एक टीचर. सो भुरग्यांक 1-to-1 एटेन्शन मेळ्ळ्या कारणान भुरग्यांची डेव्हलपमेंट किंवा ग्रोथ खूब दिसून येता. आनी पेरंट्सांक दिसता की येस, त्या स्कुलान म्हज्या भुरग्याची डेव्हलपमेंट जायनासली, हांगा तो शिकपाक लागला, सो परत हांव ताका नॉर्मल स्कुलान घालूं शकता. बट हांगासर स्पेसिफीक हांव सांगपाक सोदतां की बाकीचे स्किल्स खूब फटाफट डेव्हलप जाता, बट एकाडेमिक्सान कंपेर करत जाल्यार त्या अप टू द मार्क भुरगीं आमची वचूं शकना वेन इट कम्स टू इंटेलेक्च्युअली चॅलेंज. बॉर्डर लायन स्लो लर्नर्स आसा तेंची गोश्टूच वेगळी आसा, तितून हांव पडना. बट स्पेशल जी आमची इंटेलेक्च्युअली चॅलेंज भुरगीं आसा तांकां एकाडेमिक्सान खूब इश्यूज येता. पेरंट्सांक दिसता, आणि अजूनही आमच्याकडे काही पेरेंट्स येतात टॉयलेट ट्रेन ना, बट सांगतात ना ABCD शिकया. देन एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्पेशल एज्युकेटर आमचें पयलें काम आसा की तांकां कावन्सील करप, तांकां सांगप बरोबर आसा गे, तूं म्हणटा ABCD येवपाक जाय, ना म्हणना, आमी शिकयतली, पूण म्हाका सांग त्या भुरग्याक जर टॉयलेट ट्रेनींग ना, ताका खंय टॉयलेटाक वचप, कशें वचप तें कळना, 15 वर्साचो भुरगो जाल्या उपरांत कशी मॅनेज करतली. इट टेक्स टायम, बट हळू 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 पेरंट्स एक्सेप्ट करता. मागीर खंय तरी गेल्या उपरांत आमी तांकां रियलायज करता, पळय तुजो भुरगो 8 वर्साचो आसतना म्हाज्या कडेन येयल्लो, तेन्ना तो नांव बरयतालो, मदीं सुटी पडली 2 म्हयन्याची, तो नांव विसरलो, परत हांव ताका जुनान तेंच शिकयता, परत 2 म्हयन्याची सुटी पडली तो विसरता. आयज तुजो भुरगो 18 वर्सांचो आसा, तुका कितें दिसता तो शिकून शिकून खंय पर्यंत पावतलो एकाडेमिक्स. अशें जेन्ना आमी तांकां रियलायज करून दिता त्या टायमार ती सांगता येस टिचर. आनी अशें ना, आमी आमचें सायमल्टेनियसली काम चालूच आसता, पेरंट्सांक कावन्सील करप प्लस आमी नीड बेस्ड गोलूय काडटा, म्हणजे त्या भुरग्याची क्षमता कितें आसा, ताका फुडें वचून कितें फ्युचर किंवा कशें कितें ते एक हें करूं शकता, ह्या दृश्टीनूय आमी गोल्स काडटा पेरंट्सां कडेन डिस्कस करून. अशें ना की फक्त म्हाजो पेरंट सांगता ताका एकाडेमिक्सूच घे म्हणून एकाडेमिक्सूच घेतलें अशें ना. ऑफकोर्स इट्स अ टीम वर्क. सो लायक फिजिओची जर गरज आसा, फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी, ह्या सगळ्या गोश्टींचो विचार करून आमी नीड बेस्ड गोल्स काडटा. वेरे जनरल स्कुलान कशें जाता, एक सिलेबस आसता, सर सकट 40 भुरग्यांक तोच शिकलो वता. आतां ऑलरावंड डेव्हलपमेंटाचेर किंवा को करिक्युलर एक्टिविटीजांचेर फोकस करता. सो म्युझिक आसा, डान्स आसा, ह्योय गोश्टी सायमल्टेनियसली जाता. बट स्पेशल एज्युकेशनान आमी गोल्स जे काडटा ते नीड बेज आसतात. त्या भुरग्याची क्षमता, त्याच्या एज एप्रोप्रिएट स्किल्स कितें गरजेचे आसा, त्याचो होम एनवायरमेंट कसो आसा. फॉर एक्झाम्पल सादें सांगपाचें जाल्यार एखादो स्टुडंट आमच्या कडेन येता जेचे बाबाचें दुकान आसा आनी त्या भुरग्याची कॅपेसिटी आसा की तो तें दुकान फुडें थोड्या प्रमाणान तरी हँडल करूं शकता किंवा आपल्या बाबाक सपोर्ट करूं शकता. सो आमी गोल्स काडटाना तशें काडटा की ताका आयटम्स ते आयडेंटिफाय करपाचे, मनी ट्रान्झॅक्शन, वेईंग स्किल्स, मे बी पॅकिंग स्कील, त्याच्या दुकानान कसले प्रॉडक्ट्स आसा ते आयडेंटिफाय करपाचे, लोकां कडेन उलोवपाचे स्कील. हें आमी तो स्कुलान येता पळय तेन्ना केस हिस्ट्री त्या भुरग्याची घेता आनी तितून
केस हिस्ट्री घेतल्या उपरांत आमी फॅमिली बॅकग्रावंड तेचो स्टडी करून हे गोल्स ऑटोमॅटिकली ल्हानपणा पासूनच एक फोकस दवरप. रेगुलर स्कुलान कितें जाता, 10वी जाली म्हाजें काम सोंपलें, तुमी फुडें चला, कितें घेवपाचें कितें ना तें पेरंट्स आनी भुरगीं ठरयता. बट हांगा मोर फोकस इज ऑन स्पेशल एज्युकेटर किंवा शाळेचेर मोर फोकस आसता. मागीर तशें जाल्या उपरांत परत घरांतलो सेटअपूय खूब इम्पॉर्टंट. आतां जर घरा कडेन भुरगीं सगळीं जाणां जमनीर बसून फॅमिली जेवता, आमी ताका हांगा टेबल मॅनर शिकून कांय फायदो ना. त्याच्या घरांतलें एनवायरमेंट कशें आसा, कितें आसा, किंवा एखादें खूब हाय क्लास सोसायटी आसा जी फक्त कांटो चमचो यूज करून खाता, जाल्यार वी सी टू इट की त्या भुरग्याक आमी त्यो स्किल शिकयता. भायर वचून कशें उलोवपाचें, कशें वागपाचें. सो फॅमिली लायक इनवॉल्वमेंटा खातीर आमी होम विजिट्सूय करता, तेंचो बॅकग्रावंड स्टडी करता आनी सांगलें तशें एडमिशनाच्या टायमार तेंचो बॅकग्रावंड स्टडी करून गोल्स आमी डिसायड करता. पण ह्या सगळ्यांतल्यान एकूच गोष्ट मिन्स मेन मुद्दो सांगपाचो म्हळ्यार जितली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल स्कुलान टिचर्सांची आसा भुरग्यांक हें हँडल करप, ट्रेन करप, तितलीच खंय तरी पेरंट्सांची आसा. पेरंट्सांनी तितलें इनवॉल्वमेंट दाखयल्यारूच खंय तरी ही भुरगीं आयुश्यान फुडें सरूं शकता. सो ह्याच दृश्टीन फुडलो प्रश्न विचारपाचो म्हळ्यार जे पेरंट्स आसात स्पेशल भुरग्यांचे तुमचे, तांच्या कडल्यान तुमकां कसो सपोर्ट मेळटा ह्या भुरग्यांच्या डेवलपमेंटा खातीर? कित्याक स्कुलान भुरगीं फक्त तुमी जशें उदक म्हळें की 5 वरांच कितली आसता, मोस्ट तेंचो मोर टायम ती घरा फॅमिली वांगडा आसता. सो खंय तरी पेरंट्सांची चड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की स्कुलान तांकां जें कितें ट्रेनींग दिला ताचो अभ्यास घरा करून घेवप, जेणे करून ती भुरगीं ते विसरपाची ना आनी याद दवरून आनी चड मिन्स कमी वेळान चड प्रगती करतली. ह्या दृश्टीन कशें कितें तुमकां पेरंट्सां कडल्यान सपोर्ट मेळटा? खूब बरो सपोर्ट मेळटा पेरंट्सां कडल्यान. जशें हांवें वदळ सांगलें तशें इनिशियल एक्सेप्ट करप खूब डिफिकल्ट आसता. स्कुलान घातलें पयलीं एक तर ती स्कुलान घालपाक रेडी जायना, खंय तरी कावन्सिलींग करून डॉक्टर्स तितून आनी सगळ्यात म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे जेन्ना कळटा की आपल्या भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा, एखादो डॉक्टर सांगता ताका स्पेशल स्कुलान घाल किंवा ह्या थेरपीक व्हर, अजुनूय सिच्युएशन अशें आसा की ती एका डॉक्टरा कडल्यान दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन वता. ही चेन सादारण 8 वर्सां 9 वर्सां चालू उरता आनी फायनली मागीर ती लायक ना कांय जायना न्ही म्हणून स्पेशल स्कुलान घालता. पयलीं तेंचो एटिट्यूड असो आसा की घातलें स्पेशल स्कुलान म्हाजें काम जालें, जें कितें आसा तें टिचर्स करतल्यो. पूण हळू हळू कावन्सिलींग करून तांकां वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज घेतल्या उपरांत आमी तांकां मोटिवेट करता, एनकरेज करता पेरंट्सांक की आमी जी एक्टिविटी हांगा करता. कित्याक रेगुलर भुरग्याची गोश्ट वेगळी आसता. तुमी ताका टिचरीन सांगलें कर आ घरा कडेन म्हटलें की तो भुरगो करता आनी ताका व्हडल्याशा गायडन्साची गरज पडना किंवा बेजीक कर केलो मरे होमवर्क इतकें विचारल्यार पुरो. पूण हांगा कंडिशन तशें ना. काही भुरगीं आसता मायल्ड मॉडरेट लेवलाची जी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या उपरांत फॉलो करता घरा कडेन आनी करता. आतां काही भुरगीं 18-17 वर्सांची भुरगीं मायल्ड मॉडरेट आसा ती तांकां सांगलें टिचरीनी कर आ म्हटलें की ती घरा कडेन करून सिन्सियरली घेवन येता. पण जेन्ना ल्हान भुरगीं आसता तांकां एक चॅनलायज करपाक संवय लागपा खातीर ज्यो एक्टिविटी आमी स्कुलान घेता त्यो कंपल्सरी घरा कडेन पेरंट्सान करपाकूच जाय. कित्याक हेचें कारण अशें की आमी स्कुलान 8 भुरगीं हँडल करता पूण घरा कडेन एकूच भुरगें आसता. चड टायम दिवपाक मेळटा आनी लायक प्रॅक्टीस ह्या भुरग्यांचे कन्सिस्टन्सी आनी प्रॅक्टीस ह्या गोश्टींचेर चड हें आसा. हांव जर एकदां नांव बरोवन घेता त्या भुरग्या कडल्यान, तुमी जर घरा कडेन 50 फावटी घेत त्याची लर्निंग फ्रिक्वेन्सी आसा ती वाडटा. सो त्या खातीर पेरंट्सांची इनवॉल्वमेंट खूब इम्पॉर्टंट. फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना स्पीचाचें म्हणटा स्पीच थेरपी, भुरगो उलयता. आतां जेन्ना रेगुलर भुरगोय 2 वर्साचो 3 वर्साचो आसता, वी एक्सपेक्ट की घरांतलें जें वातावरण आसा किंवा फॅमिली मेंबर्स आसा तेंच्यांनी त्या भुरग्या कडेन उलोवपाक जाय. सोंपे सोंपे शब्द, सोंपे सोंपे सेंटेन्सीस, तेन्ना भुरग्याची डेवलपमेंट बरी जाता. सेम हियर आमी जर म्हणत की तो भुरगो स्पेशल, हांव तेच्या कडेन कितें उलोव अशें जर म्हणत जाल्यार कांयच जावचें ना. बट पेरंट्सांक आमी ट्रेन करता की ना तुमी चडान चड तेच्या कडेन उलया. काही फावटी अशें जाता की ना टिचर तो उलयना, तो मागच्या पयलींच आमी काडून दिता. सो वी इन्सिस्ट की ना तुका कळ्ळें तेणी उदक मागलें किंवा खावपाक मागलें, दिनाका सांग दी 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 बॉट दी, एक एक शब्द किंवा हळू एक एक सेंटेन्स मा दी. सो लायक अशें मोटिवेट केल्या उपरांत पेरंट्सांची इनवॉल्वमेंट खूब बरी मेळटा आमकां. आनी तितून सांगपाचें म्हणजे एक तांकांय उत्साह. शेवटी कशें आसा वदळ सांगलें तशें की स्पेशल भुरगे आसप
इटसेल्फ खूब चॅलेंज आसा तांकां, कित्याक तेंचें पर्सनल सोशल लायफ खूब डिस्टर्ब जाता. अजुनूय आमी म्हटलें की आमी 21st सेंच्युरीन आसा, पूण जेन्ना केन्ना सोसायटीक कळटा की येस हेंच्या घरान एक स्पेशल भुरगें आसा, हळू हळू तेंचो जो रेपो आसता तो मातसो कमी, किंवा रिलेटिव्ज जे आसा तेंच्या कडेन वचप कमी आसता, किंवा तरी म्हटल्यार मेल बाबा बी आसता ते युजली वता खंय, पूण जे फिमेल मदर ज्यो आसा त्यो चडश्यो घरानूच उरता. सो तांकां खंय तरी एक रिलॅक्सेशन मेळचें, ह्या टेन्शनांतल्यान ती मातशी खंय तरी रिलॅक्स जावची, ह्या खातीर स्कुलांतल्यान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आमी कंडक्ट करता. मे बी वर्कशॉप करता तेंच्या खातीर, तांकां टॉक्स दिता न्यूट्रिशनाचेर, हायजिनाचेर. मागीर तितून एक सांगपा सारकी गोश्ट म्हणजे मनान एक विचार येयलो की ह्या पेरंट्सांक खातीर युजली कशें जाता, बायलो ज्यो आसता ते घरानूच उरता आनी तितून जर ही भुरगीं अशीं आसत सिवियरली रिटार्डेड बी जाल्यार तांकां ते वचप खूब डिफिकल्ट जाता, तांकां घेवन व्हीलचॅर घेवन वचप, कित्याक गोव्यान तुमी पळयला अजून तितको एक्सेस ना. सो आनी बॅरियर्स खूब आसता. व्हेलो सुद्दां जाल्यार आयज सगळ्याच लोकेशनान तुमी व्हीलचॅर व्हरूं शकना, अजून ही सद्याची स्थिती आसा 2024 सुद्दां. सो मनान विचार येयलो की ह्या पेरंट्सांक मजा येवपा खातीर कितें तरी करचें, आनी हांवें एक पुटअप केलो मॅनेजमेंटा कडेन थॉट की ह्या पेरंट्सांक खातीर एक पिकनीक करपाची. मागीर कशें पॉसिबल आसा, भुरगीं घरा कडेन जर आसली परत तेच येतले, ती कशी येतली. सो भुरग्यां खातीर स्कूल दवरपाचें आनी ह्याच पेरंट्सांक घेवन पिकनिकेक वचपाचें. मे बी 2 वरां 3 वरां 4 वरां, बट तांकां आपलें टेन्शन सगळें विसरून एक रिलॅक्सेशन मूड दिवचो हो विचार आसलो. आनी मॅनेजमेंटा कडेन हांवें पुटअप केलो. मॅनेजमेंटान सांगलें येस गो हेड, खूब बरो विचार आसा. आनी पयली पिकनीक जेन्ना ऑर्गनायज केली काही जे पेरंट्स आसा अक्षरशः रडले. टिचर आयज 13 वर्सां जालीं, 13 वर्सांतल्यान पयले फावट आयज आमी टेन्शन फ्री अशी खंय तरी 4 वरां घालयली. आनी खरेंच म्हणजे एक समाधान दिसलें की अशी एक्टिविटी केल्या उपरांत अशा एक्टिविटींची गरज आसा, कित्याक आमी फक्त एक संस्था किंवा एक स्कूल म्हणून न विचार करता, पेरंट्सांचोय तितकोच विचार करपाक जाय. आनी हळू हळू मागीर तेंचो विचार केल्या उपरांत एक ते कनेक्शन बॉन्ड जावन तेंचोय रेपो बिल्टअप जाता आनी तेंची इनवॉल्वमेंट मेळटा. तशेंच वेगवेगळे कॉम्पिटिशन, सादी कुकिंग कॉम्पिटिशन म्हणा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कॉम्पिटिशन, रांगोली कॉम्पिटिशन, फाती मेकिंग कॉम्पिटिशन, अश्यो वेगवेगळ्यो केल्या उपरांत तेंचोय इनवॉल्वमेंट मेळपाक लागला स्कुलान. आनी हेचो नक्कीच फायदो भुरग्यांक जाता, कित्याक येस म्हाजी मम्मी ती पळय तिका प्रायज मेळ्ळें, सो हे तेंकांय इट्स टू वे म्हणटा तशें, भुरग्यांकूय मोटिवेशन मेळटा, पेरंट्सांकूय मेळटा. आता तशें उलयतना तुमी सांगले 2 भुरग्यां खातीर या स्पेशल भुरग्यां खातीर तुमी उडान म्हणून एक काराओके प्रोग्राम चलयता, प्लस स्पेशल भुरग्यांच्या पेरंट्सां खातीर तुमी पिकनीक ऑर्गनायज केली. तुमचे हे जे इनोवेशन्स आसात त्याच खातीर तुमकां हो नवचारी शिक्षा रत्न पुरस्कार फावो जाला. सो ह्या उडान ह्या काराओके प्रवासा बद्दल एक थोडक्यान आनी दुसरो प्रश्न हेकाच जोडून विचारपाचो म्हळ्यार हे सगळे जे तुम्ही करता आर यू सॅटिस्फायड? येस, पहिली गोष्ट म्हणजे नक्कीच सॅटिस्फायड आसा, खूब समाधान दिसता, कित्याक आपूण एक ड्रीम पळयलें, हांवें एक स्वप्न पळयलें की ह्या भुरग्यां खातीर जाता तितकें म्हाज्या कडल्यान करपाचें, आनी ते आयज खंय तरी स्वप्न साकार जाताना दिसता. आतां जशें बालश्री एवॉर्डाचो हांवें वदळ उल्लेख केलो, खंयचीच गोश्ट तशी सोंपी नासता, पण म्हाजो एक कायम विश्वास आसा की तुमी जर बऱ्या मनान एखादी गोश्ट करता, देव तुमकां खंयच्या ना खंयच्या मार्गांतल्यान सपोर्ट करताच. आनी हे म्हाजो विश्वास कायम आसा, कित्याक हांव जेन्ना एखादें कार्य करपाक फुडें सरता म्हाका सपोर्ट हो मेळ्ळोच आसा. विभाग बालश्री एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्नाय अशेंच जालें, अरे केन्ना कोणी अशें स्पेशल भुरग्यान एप्लायच करूं ना, कशें आसतलें. बिलीव मी, तोय प्रवास इतको सोंपो नासलो. सदां विभाग बाल भवनान पणजे व्हरपाचें, ते सर शिकयता ते ट्रेनींग घेवपाचें, परत दुसऱ्या दिसा स्कुलान येवपाचें, ताका ते ट्रेनींग दिवपाचें, असो हो प्रवास आसलो. त्या नंतर 3 लेवलाचेर सिलेक्शन, पणजे जालें, राजकोट जालें आनी फायनल सिलेक्शन वॉज ॲट दिल्ली. 3 सिलेक्शनां जाल्या उपरांत ताका एवॉर्ड हो मेळ्ळो आसा आनी जवळ जवळ 600-700 लोकांचो क्रावड आसलो त्या हॉलान. बट खंय तरी तुमी जर बऱ्या मनान एफर्ट्स घेता ताचो नक्कीच तुमकां फायदो जाता आनी सपोर्टर्सूय तितकेच मेळटा. उडानाचें सांगपाक जाल्यार गेल्या वर्सा हांवें जस्ट पोस्ट घातलो फेसबुकाचेर आनी खूब बरें दिसलें की लोकांनी सांगलें येस गो अहेड. कारण एक्चुली म्हाका तो म्युजिशन्स घेवन करपाचो आसलो, पूण गोव्यान म्युजिशन्स इजिली एवेलेबल जायना आनी परत प्रॅक्टीस करप
कित्याक ह्या भुरग्यांक हांवें सांगलें तशें कंटिन्युअस प्रॅक्टीस जाय जाल्यार ती बेस्ट परफॉर्मन्स दिवंक शकता. बट हें पॉसिबल जायनासलें. सो हांवें विचार केलो की कितें आसा तितूंतल्यान सुरवात करया. सो कारोकेचेर म्हटलें पळोवया ट्राय करून. एक दीस भुरग्यांक घरा कडेन आपयली आनी जस्ट ट्राय करून पळयलें. भुरगीं सुंदर म्हणपाक लागलीं. आनी हितूनय हांव उल्लेख करपाक सोदतां की पेरंट्सांचो. स्कुलान इतक्यो एक्टिविटीज आसता की टायम मेळना प्रॅक्टीस घेवपाक. सो हे जे पेरंट्स आसा, विभाचे मम्मी किंवा यश किंवा रुद्रेश, हे जे म्हाजे टीम आसा उडान, तेंचे पेरंट्सांचो खूब सपोर्ट आसता. येस टिचर तूं करता आनी आमी भुरग्यांक घेवन येता. सांजची येवन आमी हांगासर प्रॅक्टीस करता. ऑफकोर्स आतां प्रोग्राम म्युजिकल शो म्हटल्यार की ताका टायम आसना. एज पर द ऑर्गनायजर्स डिमांड प्रोग्राम करचे पडटा. सो रातचो येवपाक केन्ना केन्ना लेट जाता. पूण कौतूक दिसता कित्याक ही भुरगीं तो प्रोग्राम करून येवनूय बी दुसरे दिसा स्कुलान एबसेंट रावना, स्कुलान येता. आनी आयज तेंचो जो कॉन्फिडन्स लेवल आसा तो खूब एका हायटचेर पावलेलो आसा. सगळ्यान पयलो जो आमी कार्यक्रम केलो तो एसीजल कॉर्पोरेशन होंडा हांगा वुमन्स डेच्या निमतान. खरेंच आयुश्यान न विसरण्या सारकी गोश्ट ती म्हाज्या खातीर. कित्याक हांवें जस्ट पोस्ट घातलो आनी तेंचो म्हाका फोन येयलो की येस मॅडम तुमी असो असो ग्रूप केल्लो आसा, आमी वुमन्स डे कितें ना कितें प्रोग्राम दवरतात, तुमी कित्याक करना प्रोग्राम. सो आनी तो इतको सुंदर जालो. 150-200 क्रावड आसलो तेंचो. आनी तेंचे सगळे ऑफिसर्स जे आसले तेंच्यांनी खूब एप्रिशिएट केलो. आनी थंयच्यान आमचो हो प्रवास सुरू जालो. एका फाटोफाट एक अशे जवळ जवळ 12-13 प्रोग्राम केले. सुरवातीक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो कायम आमच्या भुरग्यांक शिकयतना आमी हें करता. सो सोपी गाणी. आयज अशी हें आसा की भावगीत, भक्तिगीत, डुएट, देशभक्ती गीत अशी आमी सगळ्या प्रकारची कोंकणी गितां सुद्दां म्हणटा. आनी डिमांड जसो आसता तसो सम्राट क्लबान दवरलो तितून आमी फक्त देशभक्ती म्हटली. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ बिचोली हांगा भक्तिगितांचो कार्यक्रम केलो. नवरात्रीन अडवलपाल हांगा केलो, थंय फक्त देवीची गाणी म्हटली. सो तुमी भुरग्यांक न्ही जशी मोल्ड करता तशी ती मोल्ड जाता. आनी पयलीं सुरवातीक सोपी दिली, आतां टफ सॉंग सुद्दां दिली. ती उमेदीन घरा कडेन प्रॅक्टीस करता आनी लायक व्हेरी कॉन्फिडंटली ती म्हणटा. फाटीं तर खरेंच सांगपाक बरें दिसता की आमी म्हणटा न्ही भुरग्यांक जशें शिकयता तशें कळटा. सो म्हाजो उद्देश कायम असो की आमी दुसऱ्या कडल्यान घेता तशें आमी दुसऱ्याकूय दिवपाक जाय. एज अ केशव सेवा साधना कायम आमकां सपोर्टर्स, वेलविशर्सांचो खरेंच आशिर्वाद मेळटा. तशेंच एक दीस म्हाज्या मनान आयलें की जीवन आनंद संस्था हांचो माँ आसरा घर आसा थंय एक कार्यक्रम करचो. आनी त्या ऑर्गनायजर्सां कडेन हांव उलयलें की असो असो ग्रूप आसा, म्हाका एक दीस केन्ना तरी थंय प्रोग्राम करपाचो आसा. आनी लगेच जालें आमचें तें विदीन 8 दिसां भितून ठरलें आनी प्रोग्राम करपाचो जालो. त्या टायमार जो प्रोग्राम आमी थंय केलो खरेंच म्हाज्या कडेन शब्द ना सांगपाक. कित्याक आमच्या भुरग्यांनी तांकां जो आनंद दिलो गाण्यांतल्यान किंवा गाण्याच्या मैफिलींतल्यान तो खरेंच म्हणजे शब्दान सांगुना असो. एक थंय भाई आसलो तो जवळ जवळ 12 वर्सांनी पयले फावट उबो रावलो आनी म्हणपाक लागलो हांव एक गाणें म्हणूं विभा वांगडा. सो हो जो दिवपाचो आनंद आसा त्या दिसा म्हाज्या भुरग्यांनी तो अनुभवलो. आनी म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका फिडबॅक दिलो टिचर आयचो कार्यक्रम खूब वेगळो आसलो. सो हो म्हाका दिसता खरेंच अविस्मरणीय प्रसंग आमच्या खातीर. सदांच दुसरी कोण तरी आमच्या भुरग्यां खातीर कितें तरी करता, पूण त्या दिसा आमच्या भुरग्यांनी दुसऱ्यांक म्हणजे एक जी माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे हो अनुभव तांकां त्या कार्यक्रमांतल्यान दिसलो. मंजिरी तुम्ही उलयतना बऱ्योच अश्यो गजाली सांगला जेंची आमकां खबर नासली आनी तुमचें कार्य खरेंच खूब व्हडलें आसा. स्पेशल भुरग्यां खातीर तुमी जें कार्य करता तें तुमचें कार्य अशें सुरू रावचें. आयज तुमकां एक नवचारी शिक्षा रत्न पुरस्कार फावो जाला, पण भविश्यान तुमकां अशेच बरे पुरस्कार फावो जावचे, तुमचें कार्य अशेंच चालू रावचें. निश्चितच ह्या क्षेत्रान केन्ना ना केन्ना तरी बदल येतलो. ह्या भुरग्यांकूय जशें तुमी म्हळें की माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणें ते खंय तरी आमच्या समाजान खरें जातना दिसतलें अशी आशा करुया. तुमकां प्रुडंटा कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा तुमच्या भविश्यातील वाटचाली खातीर. येस, आशा करता की खूब पॉझिटिव्ह करपाचें आसा आनी नक्कीच गोव्यान हे बदल जावचे अशी हांव आशा बाळगता. आनी परत एकदा धन्यवाद म्हणटा प्रुडंट चॅनलाक की आयज खास तुमी इंटरव्यू घेवपाक म्हाज्या हांगा येयले. आनी परत एकदा सांगता की हो जो एवॉर्ड मेळ्ळा आय एम जस्ट लायक
याचे जे क्रेडीट आसा फूल म्हाज्या फॅमिलीक वता, कमिटी मेंबर जे स्कुलाचे आसा. कारण कशें आसा, तुमी एकटे केन्नाच कांय करूं शकना. सो इट्स अ टीम वर्क. परत हांव म्हणटा की प्रत्येक एक्टिविटीन सपोर्ट मेळटा. मॅनेजमेंट नाना बेहरे आसत, कामत सर आसत, सागर शेटये सर आसत, म्हाजे स्टाफ मेंबर्स आसत, फॅमिली म्हाजी सगळ्यात म्हत्वाची, तशेंच भुरगीं. कित्याक एक उत्साह आसता तो. तुमी भले खूब कितें करपाक तुमच्या मनान आसतलें, पूण जर भुरग्यांचो सपोर्ट ना, शाळेंतल्या पेरंट्सांचो सपोर्ट ना, तुमी कांय करूं शकना. बट खरेंच वदळ सांगलें तशें की तुमी जेन्ना पॉझिटिव्हली करता तुमकां सगळ्यांचो सपोर्ट ऑटोमॅटिकली मेळटा. ती पॉझिटिव्हिटी डेवलप जाता. भुरगीं सुद्दां म्हणटा येस टीचर करया, आमी आसा. आतां ती भुरगीं सुद्दां अशें म्हणजे कितें एक्टिविटी आसली न्ही उमेदीन, ना गे हें ना, प्रोग्राम ना, केन्ना करया. सो एक तो तुमकां खंय तरी एक मोटिवेशन मेळटा. आनी परत सांगता की सगळ्यांचो सपोर्ट खूब मेळ्ळेलो आसा. म्हाजी फॅमिली आसूं, मॅनेजमेंट मेंबर्स आसूं, तेंच्या खातीर हे खूब सक्सेस मेळ्ळेलो आसा. आतां उडानाचे जवळ जवळ एका वर्सा भरान 12-13 प्रोग्राम जाल्ले आसा. फुडें इच्छा आसा की ह्याही पेक्षा प्रोग्राम जावचे व्हडले आनी ऑल ओवर इंडिया जावचे प्रोग्राम. आनी त्याही पेक्षा एक म्हाजें अशें विजन आसा की आयज ह्या उडानान फक्त 3 भुरगीं आसा आमच्या स्कुलाची, पूण खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान, प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां की वो जो ग्रूप केला हांवें, वो दिव्यांग जी भुरगीं आसा तांकां एक मानाचो प्लॅटफॉर्म मेळचो. जेंकां संगीताची आवड आसा हेंच्या खातीर वो प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. आनी जर कोणाक इच्छा आसा वो ग्रूप जॉयन करपाचो, दे आर ऑलवेज वेलकम. अशें कांय ना की वो फक्त म्हाज्या भुरग्यां खातीर आसा. म्हाका फुडें वचून अशी गोव्याचो एक ग्रूप करपाचो आसा जो येस वो गोव्याचो उडान, की तेचें नांव एक हायटीचेर आसतलें आनी खंयच ताका सिंपती ना. हांव क्वॉलिटी वर्काचेर हांव खूब फोकस करता. कित्याक आसूं ती भुरगीं पाप म्हणटा तशें म्हणून ना, हांव खंयच कॉम्प्रमायज करना. आयज तुमी जर त्या भुरग्याचें गाणें आयकलें, वो फीडबॅक आसा लोकांचो सिन्सियरली की तुमी जो पर्यंत सांगना ती भुरगीं स्पेशल आसा किंवा दिव्यांग आसा तो पर्यंत कळना म्हणटा ती. कित्याक खंयच तेंचें कमीपण दिसून येना गाताना. सो जर कोणाक खरेंच हार्ड एफर्ट्स घेवपाची तयारी आसा आनी इंट्रस्ट आसा जॉयन करपाचो, दे आर ऑलवेज वेलकम. तुमी मुद्दाम जॉयन करात. आनी फक्त दिव्यांग न्ही, फुडें आमी आयज इन्क्लुजन किंवा इन्क्लुझीव एज्युकेशन हो एक कन्सेप्ट डेवलप जाला. युनिफायड स्पोर्ट्स, युनिफायड गेम्स ह्यो जशे डेवलप जाता तसोच हो युनिफायड ग्रूप आसा. ह्या भुरग्यां वांगडा हांवूय गाणें म्हणटा. कित्याक एक बाबा इक्वॅलिटी जी आसा, आमी सगळीं समान आसा ही भावना खंय तरी लोकां पर्यंत पावची. आनी जर कोणाकूय हो ग्रूप जॉयन करपाचो आसा जाल्यार ऑलवेज वेलकम. आनी परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद. असोच सपोर्ट, अशेच आशिर्वाद तुमचे कायम म्हाज्या फाटीं आसचे. आनी जें कितें म्हाज्या कडल्यान ह्या भुरग्यां खातीर करूं शकता तें हांव डेफिनेटली प्रयत्न करतलें. थँक्यू. तुम्ही जे कितें येवजलां तातूंत तुमकां सक्सेस मेळूं ह्या खातीर तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट. तर ही आशिल्ली मंजिरी जोग. तांणी जे कितें उलयलां, आपलो प्रवास आमच्या कडेन व्यक्त जाला ती, तातूंतल्यान 2 म्हत्वाचे मुद्दे सांगपाचे म्हळ्यार त्यांनी तशें म्हळें की ही जी दिव्यांग भुरगीं आसा तांकां सहानुभुतीची ना तर एक संद दिवपाची गरज आसा आनी ती संद आमी प्रत्येकान दिवपाक जाय. त्याच प्रमाणे ह्या भुरग्यांचो खऱ्या अर्थान विकास जातलो जाल्यार ती समाजान सामान्य जी सोसायटी आसा त्यांच्या बरोबरी इक्वली चलतली जाल्यार जितली जबाबदारी ह्या विशेष स्कुलांनी शिक्षक घेता ह्या भुरग्यांची तितलीच जबाबदारी पालकांनी घेवन घरा कडेन त्यांच्या ट्रेनिंगा खातीर तितलोच प्रयत्न करपाची गरज आसा, जेणे करून खंय तरी निश्चितच ही भुरगीं समाजान आत्मविश्वासान वावरतली, आपल्या पांयाचेर उबी रावतली. तर मंजिरी जोग ह्या अस्तुरे भशेन अश्यो बऱ्योच अस्तुऱ्यो आसात जी आपापल्या परीन आपापल्या क्षेत्रान बरे कार्य करता. तर त्या अस्तुऱ्यांक आमी तुमच्या मेरेन हाडटली, तेंची सक्सेस स्टोरी आमी तुमच्या बरोबर शेअर करतली. त्या खातीर पळयत रावात प्रुडंटाचेर शक्ती.